Namaskar, Yeukar. This is Dilip Prabhudesai welcoming you once again to Journo Speak, Prudent Media's unique program in which I, a non-journalist, interviews two of Goa's leading journalists on a topical burning issue. तर आयचो आमचो इशू जावन आसा, इज गोवाज पॉलिटिक्स जस्ट अ फॅमिली बिझनेस. एक असो विशय जो गोयचे फुडाराचे, गोयचे पॉलिटिक्साचे फुडाराचे आनी गोयचे फुडारा खातीर खूब म्हत्वाचो आसा. आयचे आमचे पॅनलिस्ट आसात, आमचे जर्नलिस्ट फ्रेंड्स रुपेश सामंत, जो जावन आसा गोवा ब्युरो इनचार्ज ऑफ PTI, आनी दुसरे गेस्ट आमचे सुशांत कुंकळेकर, जे साऊथ गोवा इनचार्ज लोकमताचे जावन आसात. तर रुपेश बाब, गोवाज पॉलिटिक्स आनी फॅमिली बिझनेस हाजे बद्दल तुमकां दर्शकाक जे कितें एक 2 मिनटांत सांगन दिसता, ओपनिंग रिमार्क्स तुमचे ते सांगशात. न्ही म्हणजे डायनेस्टी आशिल्ले, पयलीं राजा आशिल्ले, मागीर राजाचो चलो प्रिन्स जातालो, आनी मागीर हें सोंपलें जेन्ना आमी डेमोक्रेसी एडॉप्ट केली तेन्ना. पूण आमचे राजकारण्यांनी परत थ्रू दॅट डेमोक्रेसी परत तो सबटल ट्रेंड सुरू केला. म्हणजे अमके 5 कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी राजा, तुजे नेक्स्ट कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी राजा. राजाय म्हणून कंप्लीट भारताचेर राज्य करिनाशिल्ले, ते आपआपले कॉन्स्टिट्युएन्सी घेवन रावताले. ते सुरू केला. पयलीं कशें जातालें, वेन डेमोक्रेसी इनिशियली कसो आसतालो, एक कोण तरी मिनिस्टर आसा, त्या मिनिस्टराचो PA कांय एक 5-6 वर्सां नंतर हळू आपली हें करून तो दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन वतालो आनी तो आपूण इंडिपेंडंट लिडर जातालो. म्हणून तो त्या फॅमिलीचो नासतालो. पूण आतां सद्या कितें जाल्यार फॅमिली ट्री टायप जाल्या. म्हणजे एक मेन हो आनी ताचो चलो. मागीर विश्वजीत राणीन तर ऑन रिकॉर्ड आसा, तेणें सांगलां की म्हजी जर दोनूय भुरगीं जर ग्रोन अप आशिल्लीं तांकां दोनूय कॉन्स्टिट्युएन्सीन घालून इलेक्ट करून हाडटा आशिल्लो आपूण म्हणून. आनी तो म्हणटा आपली मम्मी आनी बायल कॉन्टेस्ट केल्यारूय येता, पूण ती करिना कारण तांकां नाका म्हणून. पूण हो ट्रेंड, दीस इज लायक अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी. कारण तुमी जर विदीन फॅमिलीज जर दवरपाक लागले, मागीर डेमोक्रेसी आसून फायदो कितें? आतां प्रश्न होय आसा की लोक तांकां कित्याक इलेक्ट करून हाडटा. हे मे बी ड्युरींग डिस्कशन वी कॅन टॉक आउट. म्हणून जशें तांकां ते हळू करून तांकां नर्चर करता. रवी नायकाचे दोनूय, रितेश आनी रॉय, आतां दोनूय कडेन रावपाक सोदता. ताच्या पयलीं ते दोगूय जाण देवर ऑफिस असिस्टंट टू रवी नायक. 20-20 हजाराच्या पगाराचेर थंय ते काम करतात. तांकां 20 हजार व्हडलोच न्ही, पूण सामान्य मनशाक थंय फोंडेच्या एका मनशाक 20 हजाराची नोकरी मेळप म्हणजे तागेलें लायफ सेटल जाता. अशें. सो म्हणजे फॅमिली बिझनेस हो पॉलिटिशियन करता आनी दे आर क्वायट ब्लेटंट अबाउट इट. म्हणजे लजय दिसना सांगपाक की फॅमिली बिझनेस आसा अशें तुमचें हें आसा. पयलीं कशें आशिल्लें, थोडी दिसताली लज, पूण आतां सगळेच जाण जेन्ना करपाक लागल्या पळय न्ही, तेन्ना आतां तें लज अशी ना, कारण ते हक्क जावन गेला. सुशांत बाब, तुमकां कितें दिसता फॅमिली बिझनेस, गोवाज पॉलिटिक्स? सद्या आतां गोंयचे पॉलिटिक्स आसा ते म्हजे कोतान 4 ते 5 फॅमिली भितर, म्हणजे म्हजे कोतान अशें म्हणपाक सोदता की तांणी स्वताचीच जर एक पार्टी काडिल्ली सगळे फॅमिलीन मेळून, तर तांचो एक पक्ष जावपाक शकता. 4 आलेमांव, 2 राणे, 2 धवळीकार, आतां 2 मोन्सेरात नायक, रवी नायकाचे 2, साळगांवकाराचे 3. हे जर सगळ्यांनी जर हे केलें जाल्यार 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीक आमकां 40 आमदार हे फॅमिलींतल्यान मेळपाक शकतले. सो 3-4 फॅमिली भितर गोंय सगळे गोंय वांटून गेला. आनीक रुपेश म्हणटा तसो की हो आपलो मोकाशे कशे असतात, 70रीचो मोकासो राणेचो, 60टीचो मोकासो चर्चिलाचो, फोंडेचो मोकासो रवी नायकाचो किंवा धवळीकाराचो, अशे हातूंतल्यान वांटून गेल्ले आसात. आनी मुखारले म्हणटे आतां आमचे सुभाष शिरोडकराचो सारके नेते आहा ते आपल्या चलयेक फुडें काडटात. ऑलरेडी युथ काँग्रेसीक आयली. सो इट्स ऑलरेडी फॅमिली बिझनेसीस जाल्ले आसा गोंयचे पॉलिटिक्स म्हणल्यार. सो आतां हातूंतल्यान लोक आतां हे एलाव करतले काय ना हे आमी पळोवचें पडटलें. ना, पूण एक इशू असो आसा की लास्ट टायम हालीं सुद्दां जेन्ना डिफेक्शन्स खूब जाले, म्हणजे 15-20 वर्स फाटीं, तेन्ना सडनली डिफेक्शन गोंयाक जाता कित्याक अशें एक प्रश्न आयलो. आनी तेन्ना एक लक्षांत आयलें की गोंयाक डिफेक्शन्स वर नॉट न्यू. म्हणजे खूब पयलीं भाऊसाहेब जेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्ले तेन्नाय डिफेक्शन जाल्ली आनी असो परते रिवर्स डिफेक्शन्स करून मागीर ते सरकार तिगून उरलें. आतां फॅमिली बिझनेस आमी जेन्ना म्हणटा तेन्ना अगेन दॅट वी रियलायज इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट इन गोवाज पॉलिटिक्स. कित्याक भाऊसाहेब आनी ताई जर पळयली किंवा युनायटेड गोवन्स पार्टींत डॉक्टर जॅक सिकेर, इराजम सिकेर पळयले, हाजेर तुमचें कितें म्हणणें आहा? म्हणजे तेच हातूंत फकत एक काँग्रेस पक्षाकच ब्लेम करपाचें असल्यातलें कांय ना. हातूंत MGP आसा. MGP हॅज स्टार्टेड दॅट विथ बांदोडकर आनी शशिकला.
ताका दुसरो आशिल्लो तो युनायटेड गोवन्स ताणी स्टार्ट केलो की जॅक सिकेर जालो, इरान सिकेर जालो. ताच्या फाटल्यान जे बांदोडकारान चलयले ते अजून ढवळीकार चालूच दवरिल्ले आसा. त्या वयच्यान नॅशनल तुका जर पळयलें जाल्यार BJPचे जेन्ना सिंधिया फॅमिली, पायलट फॅमिली हे जर पळयलें जाल्यार फकत गोंयाकच आसा अशें न्ही, हे सगळे कडेन चालू आसा. इंडियाकूच न्ही, पाकिस्तानाकय आसा, बांगलादेशा आसा. सो सबंद भारताची एक हे अशें म्हणटा तुमी काय आतां कितें तरी फरक पडला? रुपेश बाब तुमकां कितें दिसता? म्हज्या हिशा प्रमाणे पयलीं आसताले ना न्ही, पूण 1-2 फॅमिलीज आसताले, मे बी तेजी चली थंय सोंपताले. हांगा आलेमांव जालो, भाव जालो, ताजी चली जाली, युरी जालो, आनी कोणाचो बर्थडे तो सुद्दां सोशियल वर्कर जाता. म्हणजे हे सोशियल वर्कर भितर आयलो. सो विशय असो आसा की हे ओव्हरनायट सोशियल वर्कर कशे जाता? तुमचे कडेन पयशे आसा एडवर्टायजमेंट दिवपा खातीर म्हणून तुमी सोशियल वर्कर जाता, जाल्यार मागीर पक्ष तांचे जज करतना कित्याक जज करना की बाबा हे 5 वर्सां खंय आसता, कितें करता, हे लोकां मदीं आसता काय ना. आनी फायनली वेन यू टॉक ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. इट शुडंट बी. हो मेन मुद्दो. आय स्टील एग्री देर इज अ हिच देर की लोक कित्याक मतां घालता हाजेर मी हांगा बसून डिस्कशन करून मे बी वील नॉट कम टू नो, बट देर हॅज टू बी वी हॅव टू गो टू द पीपल अँड आस्क देम. वन इज मनी, लोकांक पयशे जाय पडटा, लोकांची हाव वाडलेली आसा. सेकंडली कशें आसा, ऑप्शन्स नासता. एकटो जर नर्चर केलो तेज्या अगेन्स्ट कोण उबो रावता असो म्हणून कळ्ळें समज न्ही, ताका पयलीं पासूनच काबार करपाक हें करता. आनी तातूंत इवन ऑपोजिशन पार्टीजूय सपोर्ट करता ताका. सरप्रायझिंगली तालिगांव सारके कॉन्स्टिट्युएन्सीन BJPक स्ट्रॉंग कंटेंडर ना, तांचो कॉन्टेस्टंट ना. जाय काय नाका तो एक प्रश्न आसा. हय, तो कित्याक नर्चर करिना? सांताक्रूज सारके कॉन्स्टिट्युएन्सीन कित्याक कोण हें करिना तुमी? हे दोनूय जर तुमी हें केला, मोन्सेराताच्या भायर येता. बाणावली सारके कॉन्स्टिट्युएन्सीन BJP लक्षूच घालिना. बाकीच्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी मिकी लक्ष घालता, कारण मिकी थंयचो, मिकी वॉज पार्ट ऑफ दॅट थिंग, पार्ट ऑफ द एंटायर क्लिक. मिकिली पार्टी सुद्धा असती, फॅमिलीचीच पार्टी आसा, म्हणजे ताजी बायल प्रेसिडेंट सगळे एकच हे घेतात. पूण एक सुशांत तुका विचारपाक जाय म्हाका. आतां पयरच म्हाका एक कोण तरी सरपंच मेळ्ळो, तो म्हणपाक ताजी कॉन्स्टिट्युएन्सी कोण तरी बापूय लडयता आनी शेजारची कॉन्स्टिट्युएन्सी चली लडयता. ताजें म्हणणें इतलें आशिल्लें की तूं जिखतलो हांगा, चलयेक थंय जिखोवन हाडटलो, हें कितें? तूं एक मॅक्झिमम म्हणटा तें कितें, तुवें रिटायर जावपाचें आनी तुजी सीट चलयेक दिवपाचें, जाल्यार आमी तुजे बरोबर आशिल्ले. सो वॉट इज दीस? इज दीस एक्सेप्टेबल ऑर जस्ट बिकॉज देर आर 4 Alemaos it is not acceptable? It is not 4 Alemaos or 2 Monseras or 3 Naiks or 2 Salgaonkars. This has become pure business. Now politics has become business. Because सगळ्याक जाणात की सद्याक राजकारणाक कितलो पयसो आसा. आयडियोलॉजी म्हणटा ती नाच, कारण सगळेच पयशे, इतले पयशे आसात आनी इतले पयशे कोण दवरिल्ले आसात. फाल्यां जर आपल्या कुटुंबांतलो दुसरो कोणी आयलो ना, ते दुसरो कोण तरी पयशे करतलो. किंवा हाणे जो इन्व्हेस्टमेंट कोण, म्हणजे जस्ट लायक अ फॅमिली हे कशें, हाणे जो इन्व्हेस्टमेंट कोण दवरिल्लो आसा तो फुडें कोण तरी चलोवपाक जाय. आनी दुसरें म्हणजे सत्ता आपल्याच हाताक उरची, सो दॅट आलेमांवात जर 4 जाणां आयले, दे कॅन मेक द स्टेक्स दॅट आमकां अमके पोर्टफोलियोज जाय. धवळीकार 2 जाणां आयल्या, धवळीकार वील से दॅट आमकां अमकें जाय. सो हाका लागून प्रॉब्लेम कितें जाता जाणा तूं, मेन जेन्युइन जर एक कोणी जर सारको कॅडरांतल्यान आयिल्लो मनीस आयला आनी तो केपेबल आसा, ताका मेळना, ताका सादो आमदार रावचो पडटा. आनी हे जे कोणाक SSC शिकल्यात, कोण 8वी शिकल्यात, कोण 10वी शिकल्यात, ते फकत आपल्या ह्या 4 जाणांच्या हाजेर आपूण मंत्री हे करपाक सोदता. विशय कसो आसा, तांकां जर क्वॉलिटी आसा तेंच्या मदीं न्ही, जाल्यार ते आपुणूच वयर सरता आशिल्ले. तांकां बापूय नाका आशिल्लो, काका नाका आशिल्लो, ओके. तर आपुणूच खुबशे जाण पयलीं पासून जे ओरिजिनल पॉलिटिशियन जाले ते खंय तरी काम करताले, खंयच्यान तरी लोकांचें काम करून करून लोकांनी तांकां फुडें काडलें, तूं कॉन्टेस्ट कर म्हणून. हांकां लोक फुडें काडले ना, हांकां बापूय फुडें काडटा, हांकां आवय फुडें काडटा, हांकां काका फुडें काडटा. प्रॉब्लेम तो, दॅट इज नॉट डेमोक्रेसी. लोकांनी जर फुडें काडून सांगलें तूं राव रे, आमच्या मदीं तूं येता, तुजो बापूय आसूं आमदार किंवा मंत्री. म्हाका एक सांग, आतां सपोज एक पॉलिटिशियनालो चलो किंवा चली जेन्युइनली केडरांतल्यान वयर सरल्या किंवा जेन्युइनली, आतां ते कोण ठरयतलो? कित्याक दॅट अगेन शुड नॉट बी अ डिस्क्वॉलिफिकेशन न्ही, की जस्ट बिकॉज तूं अमको मिनिस्टरालो चलो किंवा चली म्हणून तूं पॉलिटिक्सान भितर सरपाक मेळना. there should be a criteria. It is open to judge की युरी आलेमांव हेज्या पयलीं खंय आशिल्लो म्हाका सांग.
युरी आलेमा खंय आशिल्लो वालांका सडनली केन्ना तरी एक वालांका म्हणून वादळ तयार जालें आनी सडनली वालांका बिकेम अ सोशल वर्कर जस्ट बिकॉज शी Dynamic social डिस्ट्रीब्यूट्स worker. just because she distributes something in Banavali, ask her to come out of Banavali and show her charisma. That she can't do. Okay. Suddenly आता मिकीची बायल आसा वायला ती मदींच खंयची तरी प्रेसिडेंट जाली. धवळीकार ऑफकोर्स एक धवळीकाराचे वन इज ऑप्शन की दीपक थंय काम करतालो. ओके पण फाल्यां धवळीकार आपली जर फुडली फॅमिली दवरपा लागलो. हांवें आयकलें की इवन देर वॉज अटेम्प्ट की काणकोण कितें तरी आनी एक तिसरो सिटी एमजीन लडोवचो ढवळीकारान तिसरे अशें कितें तरी एक थंय बी आसा आनी मेन पूण हाजेर उपाय कितें म्हणजे सुशांत हाजेर वॉट इज द ऑप्शन वीच पीपल हॅव आतां तूं म्हणटा तशें जर फाल्यां कोण जेन्युइन आसा केडरांतल्यान वयर सरलो तागेलो तो बापूय मंत्री आसा म्हण ताजो हक्क हें करपाक डावलपाक शकना ताणें पूण केडर म्हणटा आयदर यू शूड बी ऑन आयदर म्युनिसिपालिटी आसात पंचायत आसा किंवा बाकीचे आसा तातूंतल्यान तूं वयर सरपाक जो लॅडर आसा तो एक करून ते करून तूं वयर सरता आनी तुका जर पोस्ट मेळटा हरकत काय ना. हांव कित्याक लागून म्हणटा जर फाल्यां जेन्युइन वर्कर्स आसात ते सगळे लॅडर्स हे करतात आनी वयर पावतकीर तांकां टाकून उडयतात. एग्जाम्पल दिवपाचें जाल्यार बाणावली कॉन्स्टिट्युएन्सीक थंय जी मारिया रिबेलो म्हण सद्याक जी सावथ गोवा जिल्हा पंचायतीचे अध्यक्ष आहा शी इज अ मोस्ट केपेबल म्हणजे कॅन्डिडेट इन बाणावली सगळेच सांगतले. आनी इवन अशें की शी मे ताका जर टिकेट दिल्यार शी मे गेट ओकोवर केक वॉक मेळपाक शकता. एंड शी इज अ स्ट्रॉंग सपोर्टर ऑफ चर्चिल आलेमा. चर्चिल नोज हर केपेबिलिटीज पूण चर्चिलाक अप टू जिल्हा पंचायत बसून तो ताका सपोर्ट करता. जेन्ना विधानसभा येता तेन्ना मारियाचो तेन्ना एक सिटीजन ग्रुप कित्याक एक जायना आनी मारिया रिबेलोक ऑन इंडिपेंडंट ऑर सम इंडिपेंडंट प्रेफरेबली एक हे करून चॅलेंज कित्याक करना प्रेशर कसलो प्रेशर आतां आय डू नॉट रिलेट दीस फाटले इन्सिडंट जाल्यार ते आतां आसा अशें हांव म्हणना पूण इट लुक्स लायक आसपाक शकता. जेन्ना हें जालें की सडनली 8 दुकानाक उज लागपाचें हें जालें ताजे दुसरे दिसा आनीक स झोपडेल्यो आसल्यो. आतां हांव आय डू नॉट हॅव एनी कितें म्हजे कडेन एविडन्स ना की हाजे फाटल्यान तें आसा म्हूण बट इट लुक्स लायक. नो बट देन अगेन प्रश्न येता की पीपल गेट द गव्हर्मेंट दे डिजर्व म्हणटात. आतां अशी जर वॉज टिपिकल म्हणजे नियरली गुंडाराज म्हणया हे गुंडाराजा अगेन्स्ट जर जो इलेक्ट्रेट आसा ज्यांची गव्हर्मेंट अशें म्हणटात आमी गव्हर्मेंट ऑफ द पीपल तेच लोक जर कांयच जर रिएक्ट करना देन दे डेफिनेटली डिजर्व दीस गव्हर्मेंट ऑफ फॅमिलीज. नो दीस देर इज अ खुबशे फॅक्टर्स आसा. when an educated person goes and votes, he may go neutrally and vote for the party he likes. But it has to match, like party has to match and also candidate has to match. आमचे कडेन ऑप्शन्स उरना ते परत तेच सांगता ऑप्शन्स एक आमकां एक ल्हानसो ब्रेक घेवचो पडटा. वी विल कम बॅक टू दीस वेदर पीपल एक्चुअली गेट द गव्हर्मेंट दे डिजर्व. वी विल कम बॅक अँड वील डिस्कस दिस अँड अदर पॉयंट्स ऑल्सो अबाउट फॅमिली बिझनेस पॉलिटिक्स गोवाज पॉलिटिक्स. तर ल्हानसो एक ब्रेक घेवया. कीप वॉचिंग जर्नो स्पीक.